बार्देश तालुक्याची आयची अपडेट घेता असताना जो गेले 8-10 दीस जाले जो सतत जो पावस पडत आहा ह्या पावसांचे लोकांचे जे जनजीवन आहा ते सारखेच घळमळीत जाल्ले आहा। भायर भितर पासून सरपाक इतले मुश्कील जाल्ले आसा की पावसाक लागून आनी शेतां भातां तर सगळीं बुडलेलीच आसा। तर सामके लोकांचे हालत जाल्ले आसा। वचत थंय शेत बाबडे शेतकाम ते सामके बेजार आसा सगळे चडशे बार्देशांचे। दुसरे करसवाडे हांगा जंक्शनाचेर काल जे रस्ते ते हे जाताले ती लादी जी फुटून रस्ते अडचण जाताले ती तशीच आसा। आनी जे काल हे काम करता आसतना पोकलीनान जे पायप फुटले ते आयज उदक तेंच्यांनी बंद केल्ले आहा। जे उदक व्हांवून वयताले लाखांनी लिटर उदीक जे काल पायप पोकलीनान खोलले ते उदक आयज तेंच्यांनी बंद केल्ले आहा पण अजून रिपेरिंग करूंक ना। दुसरी आयज एक हे म्हटल्यार सांगपाची व्हडली गजाल म्हणल्यार आदले जे चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी सार्वजनीक बांदकाम मंत्री आदले जे चर्चिल आलेमार हेंचे जे लुईस बर्जर लांच प्रकरणाची जी केस आसली ती आयज म्हापसा जिल्हा सत्र न्यायालयान येयल्ली आनी त्या न्यायालयान तांकां 26 तारखे दीस न्यायालयान हाजीर जावचें कित्याक तुमची जी कितें बाजू मांडपाची आहा त्या बाजू मांडपाक लागून तांकां 26 तारखे दीस न्यायालयान हाजीर जावची हो आदेश दिल्लो आसा। बाकी जो कोविडाचे जर हे घेतले जाल्यार कोविडाचे केसी जर पळोवंक गेले जाल्यार बार्देशांत खूब कमी जायत आसा। सगळ्या PSCन आसात किंवा अर्बन हेल्थ सेंटरान आसात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसात खूब केसी कमी जायत आसा। तशेंच वॅक्सिनेशन घेवपाकूय लोक येयत आसात। वॅक्सिनेशनाकूय बरो प्रतिसाद सद्या कोण उरल्या ते घेतात की सेकंड वॅक्सिनेशनाकूय लोक गर्दी करतात। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसात किंवा अर्बन हेल्थ सेंटरान आसात लोक वॅक्सिनेशन घेवपाक लागून येयत आसात पयले आनी थोडे दुसरे बी वॅक्सिनेशन घेतात। ही आसली आयची बार्देशांची अपडेट।